दिव्यवाणी 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 मोगाच्या बाबयनीनो म्हजो एकलो इश्ट आसलो आनी तो म्हणलो मोगाच्यानो कितें म्हळ्यार हांव मस्तू मागतां म्हजें मागणें देव डिनाय करता गे डिनाय करता गे म्हळ्यार म्हजें मागणें देव स्विकार करिना गे या म्हजें मागणें तिरस्कार करता गे डिनाय करता गे म्हज्या मागण्यांक ना म्हणटा गे देव म्हणटाचें म्हूण विचारतालो मागीर हांव ताका सांगता येतालो देव कांय डिले करूं पुरो डिलेड प्रेयर इज नॉट डिनायड प्रेयर डिलेड प्रेयर डिलेड इज नॉट प्रेयर डिनायड प्रेयर डिले जाता तिके डिले म्हळ्यार तिके थोडो जाता तुका मेळोंक वेळ जाता इल्लो देव थोडे फावटी वेळ काणयता तें कित्याक म्हूण ताची ती समजोनी देवाची जाणवाय ती मनशाक मिकपाली मनशाच्या जाणवायक मिकाली कशें धरणीतावन मळप तितलें पयस आसा गे तशें म्हजें चिंताप आनी तुजें चिंताप एकच न्हय म्हणटा देव इजाया प्रवाच्या ग्रंथान देखून म्हजें चिंताप तुजें चिंताप एकच न्ही कशें मळब आनी भुमी फरक आहा तशें देखून तुका देव डिले करूं पुरो इल्लेशें डिले जाता डिले म्हळ्यार तितकेशें वेळ काणयता पूण तुका दिवचें डिनाय करिना प्रेयर डिलेड इज नॉट प्रेयर डिनायड म्हणून हांवें ताका तेका दाळ्या वेळ म्हणचें प्रेयर डिलेड इज नॉट प्रेयर डिनायड म्हणून देखून देवाचेर पातयेनी सुकानाय म्हणून मागीर ताची इल्ली पातयेनी सुकतेली थोडे फावटी मिसी सुकतलो तो आनी पुरो तशें तो बिजनसमॅन कठीण बिजनसाचो बिजनसान मस्त आशा ताका बिजनसान म्हळ्यार तांतूं घालचें तितलेच तो पयशे उगडयता नाका जाल्यार पयशे घालता थंय पयशे घालून ती मेळ्ळी वता मागीर विकूंक जायना ताका आनी कालांत तांदूळ चलवता येल्ले दिनांत तशें एक मस्त पयशे केल्ले हांवें पळोवन ताणें बारीक लाभ आनी करता आनी पुरो पूण भयंकर तो एक वारी हट्टी म्हळ्यार हट्टी बिजनस करचें म्हळ्यार तांतूं काजार जाल्लो ताचें काल विचारतलो म्हळ्यार हांव हे भुरगे विचारतां काजार जावन हे 9 वर्सां जालीं आमकां भुरगीं नात आतां म्हाका भुरगीं जायचें म्हूण बगता म्हणून वो भुरग्या खातीर म्हळ्यार सकाळीं उठोन गेल्लो मनीस एक 8 वरांचेर वसा जाल्यार 8च्या पयल्यान ब्रेकफास्ट केलो जाल्यार येवचें 10 वरां आयलो नालो जेवलो न्हिदलो ताका एक बायल आसा बायले कडेन उलयचें आनी ताका एक संबंद आसा लग्नान जिवीत एक संबंदाचें एक कम्युनिकेशन मस्त कुटुंबाक गरजेचें कम्युनिकेशन देखून हांवें ताचे कडेन उलयचें ताका आयकचें ताचें सांगूंक आसा ताणें सांगचें कोणा कडेन ताच्या व्हंकलेन सांगचें व्हंकलेच्या भावा कडेन मागीर कोण आतां ताका सांगूंक व्हंकलेच्या भावा कडेन ताणें सांगचें भावाक फोन करचें आनी सांगचें ताचे कडेन ह्या 9 वर्सांत तो काजार जाल्लो जाल्यार तो बावडो 3 दोगांत भुरगीं एक भाव आनी भयण ताच्या कडेन सांगचें आनी बापाय कडेन आवय कडेन आनी कोण न्हवरो ना सांगूंक तशें देखून ताका भुरगीं जावं नासलीं 9 वर्सां म्हणसर भुरगीं जावं नासलीं मागीर हाका रेतीरे गेलो रेतीरे वचून थंय बदललो आनी ताणें घरा हरी एका दिसा 100 वरांचेर बिजनस क्लोज करून घरा 100 वरां हरी एका दिसान आयतार बिलकूल घरांत मिसाक आनी कुटुंबां सांगता म्हणून घट्ट सांगलें आमी पयलें कितलें आयताराचें बिजनस रावय कुटुंबां सांगता बैले सांगता राव आनी 100 वरां उपरांत बिजनस नाका 8 वरांचेर बंद करून ये तूं बंद करनी 8 वरां उपरांत नाका 2 वरां व्हंकले सांगता करशी आनी मेन कारण म्हळ्यार तिका रेस्पेक्ट दी तिणें उलयतना आयको उलयतना बायलेन उलयतना आयकोनचें रेस्पेक्ट तिच्या ताळ्याक मोल आसा तिच्या ताळ्याक गणातें आसा तिच्या ताळ्याक गौरव आसा रेस्पेक्ट दी तिच्या ताळ्याक ती कालें म्हणटा पळय म्हणून तशें नातलो आतां म्हळ्यार ताका एक 9 वर्सां उपरांत भुरगें जालें आनी ओला कापोंक आयलो आमकां ताजो आमकां म्हाका ट्रान्सफर जावन पयसो आयलो पर्सनली आयलो तो म्हाका ओला कापोंक ओलाक येजेत म्हणून म्हाका जायत पूण ओप्पालो ओलाक येताना मागीर तो म्हणजे सांगता बसून उलयलो आनी उलयताना एक म्हणलो बरें जालें फादर म्हाका 9 वर्सां भुरगीं दिनातलें बरें जालें म्हाका कळ्ळें देवान कित्याक म्हाका डिनाय केलें गी म्हणून तिके डिले केलें गी डिनाय करूं ना देवान डिनाय करूं ना भुरगें दिलें पूण दिवच्या वेळार ताच्या वेळार दिलें म्हाका आतां कळटा देवान म्हाका कितें भुरगें वेळ करून दिलें डिले करून दिलें कितें थोडो करून दिलें म्हणून पयल्यांत कितें काजार जाल्यार वर्सां दिवं ना जर तर म्हाका काजार जाल्यार तेकाच वर्सान भुरग्यान दिल्लें जाल्यार म्हज्या भुरग्याक बापायचें तोंड पळोवन नासतनाच म्हजें भुरगें 9 वर्सां वाडटें जालें म्हूण बापायचें तोंड पळयतेच ना बापाय नासतना म्हणल्यार ब्रित 9 वर्सां वाडटें जालें तें
बापायचो ताळो नासतना बापायचें रूप नासतना एका घरान जियेता जाल्यार भुरगीं 9 वरां न्हिदतात हांव 10 वरां येता 10 वरां आतां जेवता न्हिदता भुरग्यांक उठोन इस्काला येता हांवें उठचें 8 वरार भुरग्यांक 6 वरां 6 9 7 वरां उठता चलता आनी हांव 8 वरार उठता आनी मागीर येता बिजनसा येता हांव भुरग्याक तोंडूच दाखयतो ना म्हज्या भुरग्याक 9 वर्सां भुरगें बापाय नासतनाच जियेत तें पूण आतां हर एका दिसा हांव भुरग्याक खणयता सकाळीं 1 वर ताका भुरगें सांगता सकाळीं हांव टायम खणयता आनी हांव भुरग्याक उठल्या तक्षणा ते 7-8 वरांचेर उठल्या तक्षणा भुरगें सांगता 1 वर केळ्ळ्या उपरांत ब्रेकफास्ट आनी पुरा खणून आनी ताचे उपरांत हांव कामाक येता म्हणलो पयलें म्हाका देवान डिले केल्लें बरें जालें म्हणलो आतां कळटा म्हाका देवान कित्याक म्हाका भुरगें दिवना कित्याक डिले केलें म्हूण देवाक कळटा हांव केदाळ म्हजें काळीज बदल्लें त्या दाळा म्हाका जाय जाल्ली वस्तू देव दिता त्या भुरग्याक एक बापायचो मोग जाय त्या आवयनी कंती नासतना संतोश नासचें जाय आवय जर तर बापाय नासतना ती बेजारान आली जाल्यार ती बेजाराय भुरग्याक येता भुरगें आवयचें तोंड बेजारायचें पळयतना भुरग्याक ती एका तरेची बेजाराय येता सॅडनेस मेलांकली येता भुरग्याक देखून म्हाका डिले जालें जाल्यार भुरगें दिवंक देवान डिले जालें जाल्यार पूण देवान डिनाय करूं ना दिवच्या वेळार दिलें आतां दिलें भोव बरें म्हणलो देखून मोगाच्या बाबय न्हू देव थोडे फावटी आमचें डिले करता मागिल्लें तक्षण दिना तोडो करता तोडो जावंक पुरो तुका जाय म्हणटाना देव थोडे फावटी दिना तुका मेळना जाय म्हणटाना आतांत जाय म्हळ्यार तोडो मेळना थोडे फावटी विजा फाटीं पडटा जायत्या कारणां खातीर आमचें काळीज परिवर्तन जायचें म्हणून आमची जिणी परिवर्तन जायचें आमी गळुल्यांतलें इल्लेशें आवय बापायक दिवचें हांवें मेळिल्ले पयशे हांवें बरें करून ते इनवेस्ट करूंक खात कितले हांवें खर्चिचे कितले उरयचे म्हणून हें पुरो समजतना देव म्हाका बरें काम मेळटा नातल्यार बरो सांबाळ हांव जिणी बदली ना तें व्हडलें काम हांवें मागिल्लें देवान दिलें पूण म्हजे कडेन खाल्या 12 वर्सांक हांव काम करना थोडीं येतात खातान कांय ना 22 वर्सां बैल्या गांवांत व्हडलो सांबाळ बरो गोवानी बैल सुगांत आतां कांय ना हांगा येवन तांचें दुबाय जाल्लें रीण फारीक करूंक हांगा बापायची आस्त बापायचो वांटो मेळ्ळो विकून तें रीण फारीक केलां आनी गळोवन आनी मुखल्यान जायचें हांगासो बापायचो वांटो मेळ्ळो तो पेंटेच्या मद्या आसा देखून तांकां लाखांनी मेळ्ळे पयशे त्या सोंस्यान जाग्याक कितलो कोरडा लाखांनी मेळ्ळो कोरडा वयर मेळ्ळो ते पयशे व्हरून थंय जाल्ल्या रिणाक मेळ्ळे थंय क्रेडीट कार्डार वोण कठीण रीण जालां त्या रीण फारीक करूंक हांगासो जागो विकून थंय फारीक केलें रीण देखून व्हडलें काम मेळोवन मागोवन कितलें मागिल्लें कितलें नवें आनी परत मेळ्ळें काम हाळें अशें देखून थोडे फावटी देव ना तुजी जिणी बदलीचें तुजें चिंताप तुजो मनोभाव पयशा विशयांत तुज्या कामा विशयान मनोभाव तुवें बदलीचें बदलल्या तक्षण हांव तुका बरें काम दितांच हांव तुका डिले करना ते दमसर हांव तुका दिना डिले करता म्हणटा देव तुका जाय म्हणटना मेळना तुजें मागणें मेळोवंक डिले करता तोडो करता जावंक पुरो तुजें मागिल्लें मेळोवंक तुजे काळजाची आशा मेळोवंक देव तोडो जावंक देव दिवंक तोडो जावंक पुरो कित्याक तोडो तो देवाचो वेळ न्हय तुजो वेळ आतांच देवाचो वेळ आतां न्ही देवाचो वेळ एक आसा देवाचो वेळ घडयेचे पूण आमी कालें करता म्हळ्यार मागच्यान आमचें कालें म्हळ्यार एमेझॉन मेंटेलिटी आमकां आयल्या अमेझॉन डेलिव्हरीचे मेंटेलिटी आमकां आयल्या अमेझॉन डेलिव्हरी म्हळ्यार कालें अमेझॉन डेलिव्हरी म्हळ्यार आत्तां तुमी कालें खाणां जेवण बिरयानी सांगा कूडले अमेझॉनांत आयली या तुमकां जाय जाल्ली वस्तू कालें मोबायल घे या वस्तू घे या शर्ट घे या पॅन्ट घे चुडीदार घे कूडले सांगलें अमेझॉनांत आयलेंत अमेझॉन कूडले डिलिव्हरी तुवें वस्तूर काडयचे शिवयचे राखचे गे वचचे कांय ना घडये भितर तुज्या घरा आयलेंत अमेझॉन डेलिव्हरी फास्ट फूड आसा आतां फास्ट फूड फोन केलो हांगा थंगराय केलो जाल्यार एकलो हाडून दिता तुमकां रोड रन्नार म्हूण एकलो आसा रोड रन्नार म्हणून डेलिव्हरी करता कूडले डिलिव्हरी इमिडिएटली इन्स्टंट डिलिव्हरी अमेझॉन कूडले डिलिव्हरी करता देखून अमेझॉन डिलिव्हरी फास्ट फूड आसात कूडले तयार जाता करचेंत पयर पोव घालूंक आनी परत कांय ना आतां कूडले रेडी आसा ओपन पॅकेट ओपन करची चुरून करचें खावचेंत ताका तें घालचें नाल्ल घालचें आनी कांय ना पॅकेट आयल्यात वाडे पुराण तेलून करचें आनी घालचें उप करचें आनी घालून हे घडये म्हणून जाता
देखून आमी आतां आमचें मायंड कंडिशन जालां. अमेझॉन डिलिव्हरी बरें कंडिशन जालां म्हळ्यार आमकां खरी की अमेझॉन डिलिव्हरी बरी तक्षण मेळचें अमेझॉन डिलिव्हरी बरी जायचें, फास्ट फुडां बरी जायचें, कुडलें तयार जायचें, कुडलें जायचें चिंतलें म्हणून आमचें मायंड आतां कंडिशन जालां. देखून आमचें हें आमी कंडिशन जालीं हांव गीव वॉट वी वॉन्ट एज सून एज यू वॉन्ट म्हळ्यार म्हाका केदोळ जाय तक्षण मेळचें म्हणून म्हाका. देखून ಎಂತ चिंताप बोत्तू मनोभाव अमेझॉनाचो आमकां भुरग्यांक आनी कळटा आत्तां प्रसार आमकां जाय जाल्यो वस्तू खेळच्यो उपरांत मोबायलार पूर आयले मोबायलार एक क्लिक जालें अमेझॉन डिलिव्हरी जालें. तशेंच मागणें बेगीन उठायचें जाल्यार देवाणी आमकां दिचें. अमेझॉन डिलिव्हरी बरी देवानी अमेझॉन डिलिव्हरी बरी करचें. देवाचें अमेझॉन डिलिव्हरी देवाचें फास्ट फूड तशें कुडलें मागीर लक्षांत दिचें. हें चिंताप आमी मागण्याक हाडटा ही मेंटेलिटी वो मनोभाव आमी हाडटा मेंटेलिटी मागण्याक हाडटा आनी देवाता न्हू हें फास्ट फूड फास्ट सप्लाय एक्सपेक्ट करता देवाता नाशें येता फास्ट सप्लाय कर कुडलें सप्लाय कर म्हाका वो पासपोर्ट कुडलो सप्लाय कर म्हाका विजा कुडलें सप्लाय कर हें काम कुडलें दी आनी ही पिडा कुडलें आजूच वचचें ही पिडा ऑपरेशनाक कांय ना वखद ना कांय ना कुडलें वचचें. एकटे मागण्या घालून हालेलुया म्हणटा म्हणजे पिडा वचचें. एकटे मागण्या म्हणे खाली वर्स बायबलाचो एक श्लोक म्हणटा म्हणजे मागणें वचप म्हणजे पिडा कुडलें वचचें. फास्ट फूड फास्ट सप्लाय केल्या बरी करचें म्हणून वखद नाका आनी कांय नाका डिले नाका कुडलें वचचें म्हणून फास्ट सप्लाय कुडलें मेळचें कुडलें सप्लाय जायचें म्हणून हें एक्सपेक्टेशन हें चिंताप आमी मागण्याक हाडलां देवाताय हाडलां मागण्या रजाराक हें चिंताप हाडलां. हें अशें न्ही देवाची नियम आसात. देखून देवाचो म्हणलो टायम आसा म्हण आमी चिंताचे ताका कळीत आसा बेस्ट टायम केदाळ म्हण वो बिजनसमॅन म्हजो इश्ट आतां म्हणटा ही 9 वर्सां म्हाका भुरगें दिनातल्यांत आज म्हजें भुरगें इतलें सोबीत वडावळान आसा. बापायचो मोग जायचें ताका बापायचो मोग फुल्ल हांव दितां. ताका पयलें म्हाका घरचें पडोवन वचना म्हजो बिजनस म्हजे फ्रेंड सर्कलान तें मात घरा न्हिदो मात. आतां म्हाका कुटुंब आसा सगळ्यांच्या म्हत्वाचें कुटुंब सगळ्याक प्रायोरिटी म्हज्या कुटुंबाक बिजनस मागीर इश्ट नंतर. पयलें म्हजें कुटुंब म्हजी बायल भुरगीं पयलें म्हजे आवय बापूय नंतर मागीर म्हजें बिजनस मागीर म्हजें इश्ट पयलें म्हजें इश्ट म्हजें बिजनस लास्ट म्हजें कुटुंब म्हजें म्हूण तशें. आतां तशें जाल्यार म्हज्या भुरग्याक हांव कोण गे म्हूण कळटा भुरगें मस्त संतोशान आसा. देवाक कळीत आसा बेस्ट टायम खंयचो म्हूण आमकां दिवचो टायम ताका कळीत आसा. आमी मागता मागाचें पूण ताका देवाक कळीत आसा बेस्ट टायम बरो वेळ घडी म्हाका दिवची. ह्या घडी ऐन घडी म्हणटा आनी म्हाका दिवंक सोडटा. भुरगीं जावं दी इनकम जावं दी काम जावं दी बरें काम नवें काम जावं दी केदाळ म्हाका दिजें म्हण ताका कळिता त्या काळार तो दिवंक सोडटा. पूण आतां दी म्हळ्यार ना बरो फळ म्हाका केदाळ दिजें त्या वेळार दिता. देखून आमी जुस्तांव आत्मीक शक्ती विरोध आमी जुस्तांव आमी थोडे जुस्तांव आत्मीक शक्ती विरोध जुस्तांव तशें. पूण आमी कळीत आमकां देवाक कळीत आसा बेस्ट टायम खंयचो गी. हें डॅनियलाच्या ग्रंथांत डॅनियल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 10 12 ते 13 म्हणसर आपुरबायचें 12 ते 13 म्हणसर हेपटी आमी वाचून पळया 12 ते 13. ताणें म्हाका म्हळें दानियेला भिये नाका कित्याक जाणवाय सोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकास खालतो करूंक जाणवाय सोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुकास खालतो करूंक तुवें मोण दिलें त्या पयल्या दिसा सावन तुजीं उतरां देवान आयकल्यांत देखून आनी तुज्या उतरांक लागून हांव आयलां. पूण पर्सियाच्या राज्याचो रक्षादूत म्हाका आड रावलो. देखून मिंगेल प्रमुख रक्षक दुता मदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो आनी हांवें ताका थंय पर्सियाच्या राज्याच्या रक्षादुतांचोवें सोडलो. मोगाच्यान पळया देव दानियेलाक ताणें मागिल्लें दिवंक येता. दानियल कितें विचारता तें दिवंक येता. पूण थंय एकलो पर्शियाचो देंवसार व्हडलो देंवसार ताका आड रावता दानियेलाक आनी त्या देंवसाराक ताणें कसो सोल्वेजे जेजून पळय आरण्यांत त्या देंवसाराक कसो ताणें देवान सोलवोन ताका थंय थावन दोंडायलो पळय भायर गेलो ताच्या जिणयेंत जावन ताच्या
ताच्या लागीं येनातल्या बरी त्या देंवसाराक जेजून मरुभुमींत 40 दीस उपास करतना ताका नाडूंक आयिल्लो, ताका ताळूंक आयिल्लो, तो देंवसाराक जेजून ताका सोलवून दोंडायलो. आमी दानियेलांनी आतां शिकाजे देंवसाराक दोंडोवंक आनी देंवसाराक सोलवंक आनी दोंडोवंक शिकाजे. त्या मुसोर दानियेलांनी विचारलें, ताका मेळोना. देखून ताका देवान जानवाई दिली, ताका जानवाई विचारली दिली. ताणें कलतेपण दानियेलान कलते म्हळ्यार भितर कसो तसोच भायर ताका कलतेकाय म्हणचे. तें कलतेपण ताणें जोड काडलें. आतां देव ताका विचारलें दिवंक येता, पूण त्या सैतानाक दानियेलान आतां दोंडयचें. त्या दळा देव तुका दिता. आतां तुवें सैतानाक दोंडोंक आसता मोगाच्या भाव भयणी. तुवें विचारिल्लें देव तुका दिता, पूण त्या सैतानाक तुका तुज्या लागीं आसच्या त्या सैताना आडकळीक तुवें काडीचें, ताका सोलवेचें आनी ताका दोंडयचें. आतां एकलो पियोवणेचो मनीस आसा, तो म्हणटा म्हाका इथं व्हडलें घर बांदूंक आदार दी देवा, म्हाका घर बांदूंक आदार दी. कठीण पियोवणें, ल्हान एक बिजनस केलां, ना म्हाका मस्त पयशे जाय जे म्हूण. देव ताणें पियोवणें तो देंवसारा दोंडयता म्हणसर पयशे दिना, ताका बरो बिजनस जायना. कित्याक बिजनस जायना? ताचे पियोवण्याक घाल येता तो वत वयन आसा, पियोवन वो पियोवण्याचो देंवसाराक म्हूण व्हरता. वो मागता पियोवण्यागार मागता कितलो. आनी एकल्याक आमी पळयलें, तो तरणाटो, ताका इल्ली पाड संवय आसा, यारांचो संपर्क आसा, देखून काजारीनी यारो संपर्क आसा. आनी तो म्हणटा सगळ्यांक प्रमोशन मेळ्ळें, म्हाका कित्याक प्रमोशन मेळोना. दनी केदाळे म्हजें काम एप्रिशिएट करता, तांचें करिना. पूण प्रमोशन येताना म्हाका तो सांबाळ, हांगाचे 1.5 लाख 2 लाख आमसर मेळटा, तितलो तो सांबाळ. आनी उरल्यांक पुरो सोडून गेले. पूण कामाचें म्हजे बरी तांकां काम करूंक कळना. दनया कोत्ता हांव जायचें म्हणून म्हाका काडूंकय सोडूं आयकना, तो हांव सोडलें तांबडे सोडूंक आयकना. आनी तशें म्हणून कित्याक तुवें दोगां सैतानाक तुवें हांगा दवरून काडलें, वो संबंद बरो न्ही. वो तुजे पयशे पुरो आतां 2 लाख तुका 2.5 लाख म्हणसर मेळटात. ते कोणाक येतात पयशे? घराक येतात की तुज्या आवय बापायक येतात की? तुज्या आवय बापायचें घर आनी रिपेरी जावना, ताज्या बापायन केल्लें तेंत. तांचे इल्लें रीण आसा तुवें सांदिता, आमी गेल्ले खातर भयणीच्या खातर आनी कितें सांदू नाय. थंय येता न्ही मेळ्ळी तुका आनी हांच्या सांगातात. आतां तूं पयशे प्रती येतात, तुजे कडेन कांय ना. आतां 4 वर्सांत हांव तो 2 लाखां लेखान तो दर्या 4 वर्सांक कितलो जालो पयशे, कितलो जालो? खंय आन तुजे पयशे? खंय आंत? देखून ही संवय तुवें ह्या सैतानाक तुवें, ही एक सैतान तुका, वो सैतलैंगीक असो सैतान तुका लागला. तो सैतान काडटा म्हणसर तुवें दोंडयता म्हणसर तुका देव तुवें आशेल्लें दिना. देखून आमी ताका सांगलें, देखून दानियेलाचें हें एग्जाम्पल हांवें ताका दिलें. कसो हे म्हाका हांवें केदाळे दिवचें हेरांक. दानियल चॅप्टर 10, डेनियल चॅप्टर 10 वर्स 12 and 13. दानियल मागिल्लें देव दिताना एक देंवसाराची आडकळा. त्या देंवसाराकडून सामिगेल श्रेश्ठ बडवाचो एक दूत देवाडे मागता तो. आनी देवाडे सामिगेल श्रेश्ठ बडवो आयिल्ल्या क्षणां दानियेलाक सुटका मेळटा. मागीर दानियल व्हडलो त्या गांवचो व्हडलो मुखेली जाता, राय ताका करता. आतां देवाक दानियेलाक कोत्ता कशें दानियल शिकोवन करकण येता आमकां मेळच्या आडकळींक कशें देंवसाराक चलोवचें कशें गे म्हणून. तें चलयलो शिकल्या तक्षण देव दिता. कित्याक देवान दिलें पुरा वो देंवसार काल करता, पुरा निरपळ करून सोडटा, देवाची मांडावळ निरपळ करता. देवान दिले पयशे पुरा वेस्ट जातात, देवान दिल्लीं थालेंतां पुरा निरपळ जातात. देखून तुवें सैतानाक पयस केल्या सर देव तुका तुवें विचारलें तें तुवें कितें आशेताय तें दिवंक देव फाटीं करता. देवा मुखार शांत राव म्हणटा किर्तन 37 वर्स 7. साम 37 वर्स 7 सांगता देवा मुखार शांत प्रशांत राव. देवाचेर भरवसो दवर, देवाचेर अती वर्सो भरवसो दवर. देवाच्या मुखार प्रशांत राव, देवाचेर भरवसो दवर. आनी तोच एकलो तुका संपत जोडटा म्हूण तूं चिंत. तोच देव कोण एकलो संपत जोडटा म्हूण तूं चिंत. देखून देव तुका प्रशांत रावल्या वेळार, तूं थंड रावल्या वेळार देवा मुखार देव बळवंत, देव सर पदवेदार, देव सर काकुळदार, सर जनरस, तो ददोशी दराळ दिता. तशें म्हण चिंत आनी देवाचेर तूं विश्वास दवर. देवाचेर पातयेवन राव, देवा मुखार शांत राव, प्रशांत राव. गडीबडी करनाका, दिवना म्हणून तें म्हणा म्हाका मेळोना, म्हाका तें पुरा कांय करूंक वचनाका. कित्याक म्हळ्यार बी स्टील अँड नो दॅट आय एम युअर गॉड. प्रशांत रावन पळय हांव तुजो देव म्हणून, म्हजेर विश्वास दवर म्हूण देव सांगता. किर्तन 30 and 7 श्लोक 7.
देखून किर्तन 40:10 सांगता हांकां म्हणटा बी स्टील म्हणटा बी स्टील म्हळ्यार स्टॉप कर शांत चल नाका थंड राव म्हळ्यार घालें थंड म्हळ्यार फायट करनाका झुजा नाका म्हळ्यार कितें म्हाका तें मेळोना म्हाका हें मेळोना ते विचारल्यान जावना हें जावना म्हणून झुजा नाका पृथ्वेर श्रेश्ठ देव हांव म्हणून जाणा जा म्हणटा शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया आनी पृथ्वेर अतिश्रेश्ठ देव म्हणून तुमी जाणा जाया म्हणटा तर थंड रावा म्हळ्यार कितें बी स्टील म्हळ्यार स्टॉप फायटींग स्टॉप वरींग वरी म्हळ्यार चिंता रावय स्टील जा थंड राव म्हळ्यार थंड राव म्हळ्यार घालें हाला नाका तें कितें करनाका ओगेत राव थंड राव म्हळ्यार थंड चिंता करनासतना राव स्टॉप वरींग आतां थंड राव म्हळ्यार घालें ओगीत राव तूं उलयनाका देव उलोवन दी आयको शांत राव म्हळ्यार चिंता करिनाका तूं आयक देवान उलयलें देव कितें सांगता तें आयक आनी देवाक तूं जाप दी देव कितें सांगता तें पळय आनी देवान सांगलें सगळें तुका बरें तें तशें तूं करूंक पळय देव जाणा तुका जाणा देव कोण गे म्हणलें जाणा जावं तो केदाळ दिता म्हणलें तो कित्याक डिले करता म्हणलें जाणा जावंक तूं एक टायम करशी देवाच्या सांगाता इल्लें तूं रुपांतर जाताय तूं बदलिताय तुजें मोन बदलता तुजें चिंता बदलता तूं देव कितें उलयता म्हूण तुका कळटा तूं कांय गडबिडी करनाय प्रशांत रावताय देवा मुखार देखून देवा मुखार प्रशांत रावंक प्रयत्न कर देवाक जाणा जावंक टायम दी देवाक जाणा जावंक टायम करशी त्या टायम करशिल्ल्या वेळार तूं रुपांतर जाताय आनी तूं देवाक भेटतना देवाक एनकावंटर करतना देवाची म्हत्व तुका कळटा देव कोण गे म्हूण कळटा तांतूं तुका पर्सनल रेवलेशन मेळटा देव कोण गे म्हणलें तुका उगडापण जाता तूं ताच्या सक्तेन भरताय देवाच्या सक्तेन तुका भरता देव तुका उत्तेजन दिता हे कश्ट वेळार रावंक देव उत्तेजन मेळटा तुका धैर्य मेळटा उत्तेजन मेळटा हांव मुखार येता अशें तूं मुखार येता म्हणून तुका उत्तेजन मेळटा तुज्या समस्ये फेस करूंक तुका उत्तेजन मेळटा तुका धैर्य मेळटा तुज्यो खऱ्यो समस्ये कलीं प्रॉब्लेम आसूंक पुरो ती प्रॉब्लेमां फेस करूंक तुका देवातान उत्तेजन मेळटा तुका एनकरेजमेंट मेळटा करेज मेळटा तुका धैर्य मेळटा उत्तेजन मेळटा आनी आयजाया प्रवादीचें इन्स्पिरेशन पळय ताचें तूं प्रेरण घे आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2-7 आयजाया 45 आयजाया 5:5 श्लोक 2-7 एक घडी भर नियाळ करया मोगाच्यानो इजाया प्रवादी कितें सांगता पळय अध्याय 5:5 2-7 कितें म्हळ्यार हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समताळ करतलो तुका खंयची आडखळ येनात हांव समताळ करतलो हांव काश्याच्या दाराची फूड करतलो व्हडलीं दारां आसूं दी तुका भितर वचनातले बरें आडखळ घालची तुका यशस्वी जावंक मुखार वचनाशें यशस्वी जावंक सक्सेसफूल जावंक मुखार वचनाशें कशीं काश्याचीं दारां लोंकडाचीं दारां ह्या काश्याचीं दारां आसल्यार ती हांव फूड करतलो मोण उडयतलो लोंकडाचीं आडंबे हांव मोण उडयतलो म्हणटा आनी हांव तुका गुपीत दिरवीं आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो गुपीत दिरवीं दितलो म्हणटा देव गुपीत दिरवीं दितलो तुका गुपीत दिरवीं दितलो म्हणटा सरेस्पर दरबार सरेस्पर आमी लिपोवन दवरली गुपीत आसा थोडी दिरवीं देणी हांव म्हज्यो गुपीत देणी तुवें विचारले गिफ्ट्स म्हजे कडेन आसात देणी आसात दिरवीं आसात गिफ्ट आसात हांव लिपोवन दवरल्यान ती आतां ती तुका हांव लोक दिता म्हणून थोड्यो हुशार आयिल्ल्या भुरग्यांक मिसकालांत एक चॉकलेट व्हडलें आसलें पोंदा दवरता हांव पयलें दुसऱ्या परत दिवन ती हुशार बरें मार्केट निमाणें तें बरें लिपोवन दवरलें मागीर ताका वयर घालून दिता हांव तशें देखून लिपोवन दवरलेली संपत्ती हांव तुका दितलो हे परी आनी लिपोवन दवरली संपत्त आसा वेल्थ एसेट्स आसात लिपोवन दवरले ते पुरो तुका देव दिता म्हणटा आनी हे परी हांव सरेस्पर म्हणून तुका कळीत जातलें तुका नांवान उलोव मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतालो हें पुरा दिताना तुजें नांव कण आपयताना दुसऱ्यांक तुजें नांव कण आपोवंक पदवी ना देखून हांव तुजें नांव कण आपयताना तुका कळटलो हांव म्हूण सरेस्पर इस्रायलाचो देव म्हज्या देवा म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान उलो मारला तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका
एका माणाचें नांव दिलां, एका माणाचें माण गौरवाचें नांव तुका हांवें दिलां. हांव सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना, म्हजे शिवाय दुसरो ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंतितावन अस्तंते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळी जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शास्त्रांत दिवन आयतो केला. हांवूच सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना. हांव उजवाड रचतां आनी काळोखाची सृश्टी करतां. हांव सूख दितां आनी विघ्नां निर्मितां. हांव सर्वेस्पर हें सगळें करतां. देखून देव विघ्नां काडटा, सूख समाधान तुका दिता, बरी भलायकी तुका दिता, तुवें आशिल्ली संपत्ती तुका दिता, लिपोवन दवरली संपत्ती तुका दिता म्हणटा देव. देखून आमी केदाळाय मेळ्ळें मेळोना म्हणटाना मोगाच्यान हें इजाया प्रवचन प्रवदितावन अध्याय 5:5 2007 तुमी एक हायलायट करून दवरा. नातल्यार चिटीर बरोवन खंय फ्रिज्जागी या कबाटागी या बेडरुमाच्या खंय तुमकां आसा बागलागी बांदून दवरा. बागील उक्ते करतना एवटी वाचून मागीर बागला भितर वचा तुमी. ताचें कितलें समाधान मेळटा पळया. तुमची कंत, बेजाराय, BP आनी कोलेस्ट्रॉल आनी प्रतिकेशें उणें जाता. इवन डायबिटीज तुका उणें जाता. कितें म्हळ्यार मत प्रशांत जाता आसतना आमची बॉडी सोमांग काम करतना आशिल्ली शुगर यूज जावन शुगर लेवल करेक्ट आसता. देखून सर्वेस्पर देव आमची दायक दाखयता, आमची दाखयता. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सदां पळय. आनी एक देवाचें उतार मोगाच्यान इजाया प्रवादी 50:5 6 आनी 7 अध्याय 50:6 सांगता. सर्वेस्परा देवाक आतां मेळटा तुका, त्या सर्वेस्परा देवाक तूं सोदू. सर्वेस्पर देव तुका मेळटा. तूं आशिल्ल्या वेळार तुका देव सोदता, तूं देवाक सोदू, देव तुका मेळटा. तो सर्वेस्पर देवाक सोदता आसतना देव तुका मेळटा. देवाक सोदा, तो मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. देव तुज्या लागीं आसतना ताका उलो मारा. जेजू उक्तें मिसांव सुरू करता आपल्या मायगांवांत, आपल्या सिनोगागांत, आनी तो कवळी उक्तें करता. आनी कवळी उक्तें करून जाल्या उपरांत त्या प्रावाद्यान सांगिल्लें पूर्ण जालें म्हूण म्हणटा. आनी हें आयकल्ले थंय आसल्यो थोडे फरिजयो, ते धर्मशास्त्री ताचे वयर रागान पेटतात, रागान जेजूचेर पेटतात. ते चिंतात वो देव निंदा उलयता म्हूण ते चिंतात. ते ताका तक्षण जिवीशी मारूंक ते पळयतात, जिवीशी मारूंक पळयतात. जेजू तांच्या मदल्यान पाशार जालो म्हूण. मोगाच्यान लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 4 20 आनी 8 आनी 30 मुसर 20 आनी 8 आनी 30 पळया. तशें ते जेजूक जिवीश मारूंक पळयतात, तक्षण ताका जिवीश मारूंक पळयतात. जेजू तांच्या मदल्यान पाशार जावन गेलो. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें, हांव कितें आयज प्रवादीन बरयलां तें म्हजें तें पूर्ण जालें म्हणटाना वो देव निंदा करता पळयतात. ते मारूंक सोदतात, पूण ते मारूंक इतलें प्लॅन करतात, इतले रेडी केल्यात आनी मारचे तसले जणांक आनी रेडी केलां. जेजू ताचें मिसांव सुरू करतना ताका लगाड काडया म्हणून सगळे तांचे कडेन आयते जाल्यात ते. आनी जेजूक लगाड काडूंक कितें जाय व्हडल्या मनशांक आनी जिम्मांनी केल्ल्यांक व्हडल्या गट्ट कुडीच्यांक आनी ताणें रेडी केल्यात. जेजूक लगाड काडचो तक्षण जेवीश मारचेंत म्हणून तांणी तयारी केली. आनी जेजूक धरून आपणून गेले, गुड्याच्या वयर आपणून गेले. तांचे देवळ आसच्या थंय आपणून गेले. ते जेजू येता वयर येताना जेजू कळ्ळें हे आतां वयतान त्या शिकाराच्या तकलेर तावन म्हाका लोटून घालून जिवशी मारतात आनी सकयल पडल्या क्षण थंय जण राखणात, थंय म्हजेर फातर घालून आनी परत ते नाच करतात म्हूण जेजू कळटा. जेजू शिकारात हांव लोटून घाल वयर तावन सकयल पडलो जाल्यार त्या अंतराळांत जावन फातर तूं सकयल जेजू मरता म्हणून खंडीत. जेजू कळ्ळें तें माता. जेजू तांच्या मदल्यान पाशार जालो. जेजू लूक बरयता जेजू तांच्या मदल्यान पाशार जालो म्हणून. कसो जेजू तांच्या मदल्यान पाशार जालो? बाप जेजूक मरण येवंक सोडटा, बाप जेजूक मरण येवंक सोडटा, पूण तांकां फरिसेवांच्या वेळार न्ही. देव जेजू देवा बापाचो पूत आनी बापाच्या वेळार देवान ताका परवानगी दिल्या जेजूक मरण परमिशन दिलां देवन. बाप मरणाक येवंक सोडता जोड बाप सोडता, मरण येवंक सोडता ताका. जेजूक मरण येवंक सोडता, येवंक सोडता. पूण त्या देवाच्या वेळार सुवाय बापाच्या वेळार सुवाय फारिसेवांच्या शास्त्रांच्या वेळार न्ही. तांकां आत्तां लगाड काडता म्हळ्यार जायना. तशें जाल्ल्यान जेजू इतली तांणी जेजूक लगाड काडचें. ताचें मिसांव सुरू करच्यान जेजून जस्ट आराम केला मिसांव. आनी कित्यान कुर्सार मरोंक. पूण गुड्यार तावन लोटून घालची ती बापाची खुशी न्ही.
आतां ताणें जेजून मरचें न्ही. जेजून शिकोवण दिवंक आसा, बापाचें मोग दिवंक आसा, देवाचें रास बांदूंक आसा ताणें, आनी सगळ्या मनशांची सलवासांव करूंक आसा. ताचे उपरांत जेजून खुर्सार मरूं. देखून ताच्या पयलें आमी जिशू मारता म्हूण सांगल्यार जेजूक तो बाप सोडिना. जेजू तांच्या मदल्यान चलोवन गेलो. भोवशा बापान तांचे दोळे एकटे कण्ण काट्ट करून सोडले. तांचे ब्लायंड फोल्डेड जाले. एक तांकां दोळ्यांक काळोख आयलो कोण ना मार जेजूक लुटून घालतल्यान. त्या 10-12 जाणांक तुमी जेजू आयन येताना ताका धरा आनी लुटून सोडा ताका म्हूण. पूण तांकां दोळ्यांक काळोख आयलो कितें बापान सोडून जेजू तांच्या मदल्यान चिदा गेलो. देखून हांवें चिंतचें ताणें फारिजेवानांनी पळय इतलें प्लॅन करचें तें येदो व्हडले ते चिंतपी मनीस ते ओलें तांचें एक्युरेट करेक्ट जाता. जेजूक ताणें लुटून घाल जिशू मार जालो. जेजू तांच्या मदल्यान कसो पाशा जालो ताणें कशें सोडलें गे म्हूण. कशें सोडलें म्हळ्यार तो बापाचो वेळ न्ही. बापान ताजी निर्मिल्ली वेळ घडी न्ही. जेजूच्या मरणाची ती ऐन घडी न्ही. बापान निर्मिल्ली वेळ न्ही तो. नेम्यारलो वेळ न्ही. बापान नेम्यारलो वेळ न्ही. जेजून मरचें बापान नेम्यारल्या वेळार मात्र. देखून जेजूचें मिसांव कंप्लीट जावं जें ती बापाची खुशी. जेजूक मरण येवंक बाप दिता पूण ताच्या वेळार. जेजू मिसांव सुरेरस तांच्या हातांत मरना. तो कसो सुकलो म्हूण कळीत ना आमकां. जेजू कसो सुकलो म्हूण ते इन डिटेल्स बरोवनात. कसो चुकोवन गेलो म्हूण. हांगा मुख्य म्हळ्यार कितें म्हळ्यार वो ताचो वेळ न्ही. हें मुख्य. वो जेजूचो वेळ न्ही. हें मुख्य. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेजूचो वेळ न्ही. जेजून मरच्या पयलें जायतें करूंक आशिल्ल्यान बापान तो मरण आतां परमीट करूंक ना. तें मरच्या वेळार परमीट केलां. बापाच्या वेळार परमीट केलां. आमकां तशेंच देव वायट जावंक सोडूंक पुरो. थोडें वायट आमकां येवंक पुरो पूण तातूंत बरें देव भायर हाडटा. जेजूच्या मरणांतावन क्रुसाच्या मरणांतावन सगळें देवान बापान बरें हाडलें. जेजूच्या मरणाच्या वायटांतावन जेजूच्या मरण वायट जेजूक जालें. जेजून वळवळचें वायट तें वायट जेजूक घडलें जाल्यारय त्या मरणांतावन जेजूच्या वळवळतावन जेजूच्या पुनर्जिवानपणांतावन सगळो संवसार बचाव केलो. सस्नाचें जिवीत सस्नाच्या सस्ना बापाचो वैभव तो संतोश तो आनंद सस्नाच्या सस्नाक दूख नातिल्लें मरण नातिल्लें जिवीत आमकां मेळ्ळें तें जेजू वरवीं. जेजूच्या मरणान तें बापान भायर हाडलें. थोडे फावटी आमकांय तशेंच वायट जावंक दिता देव सोडटा तातूंत बरें भायर हाडटा म्हणल्यार आमी चिंतिचें. झुजेक पट्टू बांयंत घालो पूण ताचे मार गुलाम जालो तो. ताका जेलान पडलो. एका फाटल्यान एक कश्ट आयले. बापान ताचे तावन बरें भायर हाडलें. देखून मोगाच्यान आमकां वायट जावंक पुरो पूण बाप तांच्यान बरें भायर हाडटा आनी बापाच्या वेळार तो आमकां दिता. देखून आमकां कश्ट जावं दी आमकां दूख जावं दी आनी आमकां कसलें वायट येवं दी तें बापाच्या वेळार तें घडटा सुवाय ताच्या पयल्यान जायना. हें आमी दवरचें. बाप परवानगी दिता आमकां कश्ट येवंक सोडटा पूण बापाची एक मांडावळ आसा. बाप तांतलें आमच्या वायटांतावन बरें भायर हाडटा जाल्यान बापाच्या वेळार ताच्या काळार त्या नेम्यारल्या वेळार त्या ऐन घडये त्या दाळा आमकां तें घडटा सुवाय ताच्या पयलें कोणा वरवीं तें घडोवंक जायना. मोगाच्या बाबयनीनो आमी वायट करूंक विंचोणी केल्यार देवाचे खुशे बदलाक जेजूच्या खुशे बदलाक देवाच्या खुशे बदलाक आमी वायट करूंक खंय विंचोणी केली जाल्यार देवाच्या खुशे विरोध आमी गेल्या जाल्यार तेन्ना आमी खुरपा वगडयता. जेजूची खुशी देवाची खुशी जेजून केली तशेंच आमी जेजू देवाच्या खुशे बापाच्या खुशेक देवाच्या खुशेक खालतीमान घाल्यार आमी खुरपा वगडयना. जर तर आमी वायट करूंक विंचोणी केल्यार बरें करच्या बदलाक आमी वायट करूंक विंचोणी केली जाल्यार आमी देवाच्या खुशेक खुशे बदलाक आमी ताची खुरपा वगडयता. आमी खुरपे बेसांवां खुरपे देणी आमी वगडयता. हेरांनी करचें वायट देव परमीट करता. आतां हांव एक वायट म्हाका हांवेंच करून खणयत. आतां हांव सोरो पिवन म्हजेंत कूड हांवें वायट करून खणयत आनी सिगरेट वळून म्हजेंत लंग्स म्हजेंत पपीस हांवें पाड करून खणयत. हांवें विंचोणी करियत म्हाकाच वायट करूंक. त्या दळा हांव कायलें करता आनी हेरांक मोस करूंक हेरांक चीट करूंक हांव वय आनी हेरांचें नांव पाड करूंक या कितेंय हेरांचें लापटा आसूंक पारूंक हांवें केदाळे वायट करूंक विंचोणी करी येता. देवाच्या खुशे विरोध हांवें वश येता. त्या दळा हांव काले वगडयता खुरपा वगडयता. देवाची खुरपे देणी वगडयता. देवाचें बेसांव देवाचें देणें ताचें हांव वगडयता. पूण हेरांनी म्हाका वायट करतना देव परमीट करता. हेरांनी म्हाका वायट करियत. हांव कांय बॉम्बे न्ही म्हाकाच हांवें वायट करून विंचोणी करियत.
विंचोनी कितें घेत कित्याक म्हळ्यार म्हाका फ्रिडम दिला, म्हाका स्वातंत्र्य दिलां, देखून हांवें बरें करूंक देवाच्या खुशयेक काल रावंक चडल्यार म्हाका कृपे देणी मेळटात. हेरांनी म्हाका वायट करूंक म्हज्या हातान ना, पूण हेरां म्हाका वायट करतात, म्हजें नांव पाड करूंक पुरो, या म्हाका अन्याय करूंक पुरो, या लुटूंक पुरो, म्हाका कश्टान घालूंक पुरो. देव परमीट करता की देव परमीट करता, ताका स्वातंत्र्य दिला, ताकाय विंचोनी देवाच्या खुशये प्रमाणे तो जावं. पूण तो देवाच्या खुशये विरोध येता, तो कृपे देणी वगडायता. देव म्हाका परमीट करता, तांणी केल्लें वायट म्हजेर पडटा, पूण त्या वायटांत हांव देव बरें हाडटा, देव भायर बरें हाडटा. देखून मोगाच्यानो एकल्याक आनी एकल्या वायट केल्या तक्षणा ताचेंत हांव देव भायर बरें भायर हाडटा. सान लोरेस ताका हेरांनी वायट केल्यान ताका एक कूस बदली आनी एक कूस बाजा म्हणलो. आनी सान लोरेसाच्या मरणा नंतर रोमांत क्रिस्तांव खंय पळय क्रिस्तांव बरोवन गेले, सगळे रोमंत क्रिस्तांव आमच्या बसोर पावले, सगळे रोमंत क्रिस्तांव जाले. कॉन्स्टंटायनान सगळे रोमंत क्रिस्तांव करून सोडले. मोगाच्यानो पळया, हेरांनी करचें वायट देव परमीट करता, तांतल्यान म्हाका बरें वाडटा. म्हाका थोडे टी बापायक थोडे टी आमच्या कुटुंबांत आनी पुरा हेरां वायट करूंक पुरो, पूण आमचें कुटाम तावन त्या वायटांत हांव आमकां बरें जाता. एकल्यान एक सैरीक हाडोवंक पुरो, हो बरी सैरीक गेली न्हय म्हणून, तातूंत देव बरेंत भायर हाडटा. ताच्याक व्हरतो आनी एकलो तुज्या दुयेक या पुताक सैरीक जाता. देखून हाका दाखलो जेजूचो पाशांव, जेजूचें मरण, वायटाच्याकी चड तांतल्यान बरें भायर हाडलें. जेजूक जाल्ल्या वायटाच्याकी चड सगळो संवसार ताच्या रगतान देवान बचाव केलो. तें देवान ताच्या वेळार घडोवंक दिलें, देवाच्याच वेळार तें घडोवंक दिलें. देखून हांवें मागिल्लें देव ताच्या वेळार म्हाका दिता, तें म्हज्या बऱ्याक संपूर्ण फळ मेळोवंक तें म्हज्या हातान देव दिता. देखून ताच्या वेळार देवाच्या वेळार जाता. देखून प्रेयर डिलेड इज नॉट प्रेयर डिनायड. देव थोडे फावटी थोडो करूंक पुरो मागलें मेळोंक देव दितात. अनितीन तुजेर वायट हाडलें जावं पुरो, हेरांनी जेजूचेर अनितीन हेरांनी वायट हाडलें, जेजू ताका वळख जालो, देवान तातूंत भायर हाडलें, बरें भायर हाडलें. तशेंच तुका तुज्या कुटुंबाचेर वायट घडलें जावं पुरो, तातूंत देवाक म्हत्वाचें आत्म्याचें सल्वासांव लाभलें. तुवें भोगचे कश्ट देवान परमीट केले तर ते खुर्साच्या रक्षणा सक्तेंत वांटेली करता. देवाच्या खुर्साची रक्षणाची सकत आसा, त्या रक्षणाची जेजूच्या खुर्साच्या रक्षणाची सकत तातूंत तुवें शेअर केल्ल्या जाता, तातूंत वांटेली केल्ल्या जाता, तातूंत वांटेली करताय, तातूंत शेअर करूंक जाता. देखून हेरान दिल्ले कश्ट तूं सोंसता आसतना जेजूच्या कश्टांक तुवें मेळयल्या जाता. ह्या प्राजिताच्या काळार जेजूच्या खुर्साच्या कश्टांक तुवें भोगचे कश्ट मेळय. तातूंत देवाच्या खुशे प्रकार तुवें वायट विंचोनी करूं नाय, पूण हेरांनी तुका कश्ट इले जाल्यार ते कश्टांत हांव देव बरें भायर हाडटा. आनी तुवें मागिल्लें थोडे फावटी देव ताच्या वेळार दिता, तुज्या वेळार न्ही, ताच्या वेळार दिता. देखून मोगाच्यानो थोडे फावटी देव परमीट करता. जेजून म्हळें तुजी बापा तुजी खुशी वय जाली, कालच म्हजे वयली खाड म्हूण. ही खुशी म्हजी न्ही तुजी म्हणली, तुजी खुशी. देवान तें बापान तें आयकलें, तुजी खुशी म्हणलें आयकलें. ताचे खुशे प्रकार जेजू घडलें आनी जेजूच्या मरणांत सगळो संवसार बचाव जालो. थोडे फावटी आमचे कश्टा वरवीं, आवय बापायच्या कश्ट सोंसल्या वरवीं, भुरग्यां खातीर त्याग केल्या वरवीं भुरगीं महान जातात, भुरगीं बरीं जातात. तशें आमची समाजीन तीं परजळणीक नखेत्र जावन परजळटात, काम करच्या जाग्यार तीं परजळटात, संवसारान तीं परजळटात. देखून जेजूच्या खुर्साच्या रक्षणा सकत द पावर ऑफ रिडॅम्पशन, द पावर ऑफ सल्वेशनांत तुकाय वांटेली करता देव. तुवें हेरांनी दिल्ली शिक्षा कश्ट भोगतना आनी तुवें राखाजें जेजूच्या खुशयेक तुवें कशें तयार जायजें ताची कृपेची देणी जोड काणोवन ताच्या वेळार तो दितना तें काणोवन देवाच्या खुशयेक विरोध वचनाशें आनी देवान परमीट केल्ले कश्ट हेरान दिल्ले तूं देवाच्या खुशे प्रमाणे सोंसता आसतना जेजूच्या पाशावान, जेजूच्या मरणांत, ताच्या खुर्साच्या रक्षणा सक्तेंत तूंय वांटेली घेताय. तशें करूंक सरस्पर देव तुका आनी म्हाका कृपा दिवन दी. आमेन. दिव्यवाणी